आमदार विरेशान आपलो स्वार्थ साधपा खातीरूच आमचे सोशल मिडिया हँडल हॅक केल्ल्याचो आरोप विश्वेश नायकान केलो. सीईसी बसकेतूय विरेशान कितें केल्लें ताचेरूय विश्वेशान उजवाड घातलो. आरजीपीच्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान काडून उडोवपाचो निर्णय शॉकात तांकां भायर दवरल्यार आरजीपी वीक जातली म्हणून विरेश प्रुडंटा कडेन उलयल्लो हे फाटभुंयेर विश्वेश नायकान विरेशाक उजरावन काडलो. आमी जे ऑपोजिशन आसा जे आमचे गोंयचे निसंतान करता तेंचे लागून हे पॉलिटिकल रेव्होल्युशन आमी सुरवात केल्लें. पूण आयज जेन्ना कळ्ळें की आमचोच जो आसा आमचोच मेन तेजें नांवूय हांव डायरेक्ट घेता विरेश बोरकर हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें. आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्लें आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणें आमचे व्हॉट्सएप ग्रुप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा हे तेणें काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक जो जीपी तुमी प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो एफबी ऑफिशियल एफबी अकाउंट तो ट्राय केला हॅक करपाक. आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. सीईसीचे मिटींग तो सदांच अटेंड करनासलो. 70 दिसांनी जेन्ना तो भितर येयलो जेन्ना तो त्या हॉलान आमच्या ऑफिसान बसलो तेन्ना येतनाच एक प्रोटेस्ट लेटर घेवन येयलो आनी आउट ऑफ प्रोटेस्ट आमी तो बसता भितर. तेका आमी समजयलें बोवाळ मारपाक लागलो अजयाची मिस्टेक केली खूब जाणांनी. आनी विरेशा एकूच सांगता तूं ह्यो आमच्यो युट्यूब फेसबूक व्हॉट्सएप चोरी करपाक शकता. तूं एक चोर म्हणून प्रूव जाल्लो आसा पूण तूं पार्टी चोरपाक शकचें ना कित्याक ही पार्टी अशीच घडलेली ना. मनोजाचे बंगले खूब दाखयले. आयज एक बंगलो गाजता सांतांद्रेन वचून पळयात कोणालो तो. फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले आमकांय चॅट आउट करपा जाताले पूण हेंच्यांनी चॅट्स आउट केली. विरेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.